न्यायालयाच्या आदेशा उपरांत केल्ल्या बोरवेल सीलबंद करपाचेर हुस्को उक्तायला। या कारवायेक लागून रहिवाशांक उदकाचो गंभीर उणाव जाला असो दावो केला। सुरवेक आरोप केल्ल्या प्रमाण बोरवेल वेवसायिक कामा खातीर न्हय तर घरगुती कामा खातीर वापरतात अशें निरीक्षणा वेळार दिसून आयला अशें सांगून काँग्रेस फुडारी अमित पालेकर हांणी या कृतीचेर आक्षेप घेतला। सीलबंदाक लागून कितलेशेच घरांक फावो तितले उदक मेळोंक ना आनी कुटुंबाक दिसपट्ट्या गरजे खातीर त्रास सोंसचो पडटा असो आरोप तांणी केला। पंचायत आनी संबंधित खात्याच्या समन्वयात उणाव जावपाची शक्यताय आसा अशें तांणी नदरेक हाडून दिले। ह्या प्रश्ना संबंधित अधिकृत नोंदणी आनी संवादाची पडताळणी करपा खातीर आरटीआय कागदपत्रां मागितले अशें पालेकर हांणी सांगले। सरकारान पीडब्ल्यूडी आनी उदक संसाधन खात्या सयत पिडेस्त रहिवाशांक बेगोबेग तात्पुरतो उपाय दिवची अशी मागणी तांणी केल्या। पायपलायन बसोवपाक 6 ते 8 म्हयने लागपाची शक्यताय आशिल्ल्यान संकटाच्या काळाविशीं हुस्को कायम आसा। हे प्रकरण सध्या उच्च न्यायालयान सुरू आशिल्ल्या कारवाये कडेन संबंधित आसा आनी अधिकृत अहवालाची वाट पळयतात। आज सगळ्या गोंयांक खबर आहा कितें घडलां तें। एक्चुअली काल एक हायकोर्टाची ऑर्डर आयली ज्या प्रमाणे सांगले की चिमलान 70 इलिगल बोरवेल्स आसा त्यो सील करच्यो म्हणून। आतां आयज आमकां जे पेटिशनाचेर हे कळ्ळा तितूंतल्यान दिसता की एलिगेशन्स आसले की बोरवेल इलिगल आसा आनी कमर्शियल यूज जाता म्हणून। पूण जेन्ना आज सिलींग करपाक गेले तेन्ना आमकांय पयलीं खबर नासलो इशू आनी आज मॅटर आसा म्हणून कळ्ळ्या उपरांत पळयल्या सगळ्यो घरांच्यो बोरवेल फॉर यूज ऑफ हाऊस होल्ड आसल्यो आनी समहाव समवेर ऑथॉरिटीजांनी खंय तरी डिली डेली केला, पंचायतींनी काय गजाली घडयल्या अशें दिसपाक लागलां। आमचे बरोबर आमचे जे तांचे लोकल पंच मेंबर आसा जे चोपडे आमचे रौनक आनी ते बाकीची फॅमिली आसा, शैलेश आज ना आमच्या भितर ना तो, पूण तोय आज हांगा लोकां बरोबर आसा, थंयचे लोकूय आसा। एक गजाल म्हाका सांगन दिसता की आज अशी परिस्थिती आसा की आज ते बोरवेल सील जाल्ल्या कारणान थंय जितली जी घरां आसा त्या घरांक आज उदक ना। आयच्यान तांकां उदक मेळचें ना। आमी आज जेईक मेळपाक आयले, एकय मेळपाक आयले आनी तांकां हाव दीस प्रॉब्लेम कॅन बी सॉल्व काय म्हणून आयल्यात आनी ही हॅज गिवन अ पेशंट हियर। ही हॅज सेड बट देन ही कॅनॉट सॉल्व द प्रॉब्लेम इमिजिएटली बिकॉज पायपलायन घातलोय जाल्यारूय नियरली 6 to 8 months लागतले तो म्हणटा। सो आतां इशू हो आसा की हे ज्यो फॅमिलीज थंय रावता त्या फॅमिलीजांनी करप कितें, बिकॉज देर इज नो वॉटर, देर इज नो वे दे कॅन गेट वॉटर। खंय ना खंय तरी टँकरान ते अरेंजमेंट करचे पडटले। दे डोंट हॅव द कॅपॅसिटी टू बाय द वॉटर थ्रू टँकर्स ऑल्सो। सो म्हजी मागणी आसा पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर वॉटर डिपार्टमेंट हू इज ऑल्सो चीफ मिनिस्टर आनी जे कोण आसा थंयचे तांणी थंय आज इमिजिएटली एक सोल्युशन काडचें। आमकां म्हायती मेळ्ळा की पंचायती कडेन हो इशू पावल्लो मार्चान, समवेअर इन द 1st or 2nd week of March, बट पंचायतींनी इन्फॉर्मेशन सारकें दिवंक ना ऑर रॉंग इन्फॉर्मेशन दिला हे आमकां म्हायती पडला। वी वील गेट दॅट कॉपी अंडर आरटीआय। जो इशू मेळ्ळा आमकां तो पंचायतीच्या रेकॉर्डांतल्यानूच आमकां कळ्ळा। that record, there is a conversation, there is communication between departments and पंचायतीन करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिवना कारणांनी आज ही परिस्थिती निर्माण जाल्या खंय ना खंय तरी अशें दिसता। हे दिसता की द इशू हॅज नॉट बीन डेल्ट विथ सिम्पॅथेटिकली ऑन ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड की हे उदक जे आसा हे घरां खातीर पिवपा खातीर वापरता। देर इज नो अदर सोर्स ऑफ वॉटर सप्लाय टू दॅट प्लेस। गव्हर्मेंट हॅज फेल्ड टू प्रोवायड वॉटर सप्लाय अँड for the failure of government to provide water supply, they had no choice than to dig borewells because there is no other option. So आता तांणी करप कितें हो प्रश्न आसा। वी वील ट्राय टू सॉल्व द प्रॉब्लेम। तोय आसा आमचे बरोबर बाकीचे जे आसा थंयचे रेजिडेंट्स आसा who will help me in finding a solution to provide water. We will find that in the meanwhile जे लिटिगेशन आसा हायकोर्टान पेंडिंग आसा ताचो रिपोर्ट आसा, they have to submit their report on 5th. तोपर्यंत until 5th देर इज नो स्टे कॅन बी ऑप्टेन कारण परत 3-4 दीस सुटी आसा किंवा हायकोर्टाकूय आमी अप्रोचूय करूंक शकना कारण 3 दीस सुटी आसा। नो नोटीस वॉज इशूड टू दी पर्सन्स हुज बोरवेल्स आर गेटिंग सील्ड। दे हॅव नॉट बीन हर्ड नायदर बाय दी हायकोर्ट ऑर अदरवायज। तांची एप्लिकेशनां WRDन पेंडिंगूय आशिल्ली, ताजेरूय कांय एक्शन घेवंक ना। तांची एप्लिकेशनां फॉर वॉटर सप्लाय इज ऑल्सो पेंडिंग बिफोर वॉटर डिपार्टमेंट, but there is nothing that solution has come forward as far as the whole issue is concerned. आणि तांणी MLA आपयलो जाल्यार तो थंय ही ऑल्सो रिफ्यूज टू कम टू द प्लेस। सो आज अशी परिस्थिती आसा की दे डोंट नो वेअर टू गो, वॉट टू डू। दे हॅव अप्रोच मी इन दॅट होल थिंग अँड हांवें तांकां एक अश्योरन्स इतलेंच दिला की वॉट एवर मे बी द सिच्युएशन कोणाकूच उदक मेळनासतना इश्यू जावचो ना। वी वील कलेक्टिवली एज अ कम्युनिटी इन्क्लुडींग हिज हेल्प हू ऑल्सो लिव्स इन द लोकॅलिटी, हिज मदर इज अ पंच मेंबर फ्रॉम दॅट वॉर्ड,
ही हॅज अशोर्ड की आम्ही बरोबर मेळून हाका एक सोल्युशन काडया. वी वील डू इट. दिस इज नॉट पॉलिटिकल, दिस इज एब्सोल्युटली ह्युमॅनिटेरियन. गोंय सरकार क्लेम करता की हर घर जल पावपाक गोंय सरकार पयले राज्य म्हणून, सो रॉंग म्हणटा ते. आता ह्या प्रत्येक घरान नळ आसा पण सरकाराचो ना. सो हर घर नळ हे सारखें आसा, पण हर घर जल जर म्हणटा आसत जाल्यार फटिंगपणां म्हणल्यार ही चिमलानूच दिसून येता. आता नळ जर अनलेस तो कोणी गव्हर्मेंटान घेवन दिला जाल्यार दॅट इज ऑल्सो परचेज बाय देम. सो गव्हर्मेंट इज एक्चुअली सार्केस्टिकली आय विल से दॅट गव्हर्मेंट इज नॉट रॉंग इन सेईंग हर घर नळ. हर घर नळ आसा. तशें देवियाराणेन तें दिसा म्हणिल्लें की नळ आतां पावयले मरे आमी म्हणून. नळ पावयले पण उदक आसूंक जाय न्ही. देर इज नो सोल्युशन विच आय कॅन सी अनलेस नाव स्टार्ट प्रोवायडिंग वॉटर सप्लाय टेम्पररी थ्रू टँकर्स. There is a tank which is just above these houses, from where temporary 1 hour water supply could be released to these houses if the government has will, if the MLA has some willpower or some shame left on him. मातशी तरी जर लज दिसता ताका आसत की आपण थंय येवंक ना म्हणून, ते लोक आपयता आसतनाय येवंक ना म्हणून, ताजे वोटर थंयचे मॅक्सिमम लोक ते आसतनाय जर तो येवंक ना जाल्यार वॉट मोर कॅन आय एक्सपेक्ट. सो ओनली सोल्युशन दॅट आय एज प्रायव्हेट इंडिव्हिज्युअल हू इज नॉट एन MLA कॅन फायंड इज मेक वॉटर अवेलेबल टू देम, विच आय एम डुईंग. तांकां हांवें अश्युरन्स दिला की वॉटर सप्लाय आमी हाडटले, पण वी वील नॉट कीप क्वायट बिकॉज पंचायतीच्यो ज्यो लॅप्सीस, म्हजे कडेन डिटेल्यूय आसा ह्या डॉक्युमेंटांच्यो, ह्या लॅप्सीस दिसून ज्यो आयल्या त्यो लॅप्सीस जर पळयत जाल्यार पंचायत हॅज बीन अवेअर ऑफ दीस प्रॉब्लेम फॉर अ लॉंग पिरियड ऑफ टायम. आनी उदकाचो इश्यू थंय जातलो हे मार्चाचे सुरवातेक कळिल्ले सरपंचाक. तांणी स्वता सायन केल्ली लेटरां आसा ते पंचायतीन, बट ही हॅज गिवन रॉंग इन्फॉर्मेशन टू वॉटर डिपार्टमेंट, which is something which is very serious. पहिले म्हणजे this is dereliction of duty and may call for his disqualification. As far as his duties under Panchayat Raj Acts are concerned, we will take up this issue very seriously. तो भारतीय जनता पार्टीचा ब्लॉक प्रेसिडेंटूय आसा. अशें आसतनाय सरकार जेन्ना तांच्या दारान आसा अशें ते म्हणटा जाल्यार आज नायदर जिल्हा पंचायत मेंबर नॉर दी MLA नॉर दी पंच मेंबर नॉर एनीबडी कन्सर्न came there to solve the problem. WRD minister very simply said की हायकोर्टाची ऑर्डर आसा, बट आय अर्ज WRD मिनिस्टर की तुम्ही मातशे एक सिम्पॅथेटिकली पळया आणि फायंड अ सोल्युशन टू दिस. बोरवेल्स एक्झिस्टेड फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग वॉटर टू द हाऊस होल्ड्स. तांकांय उदक सारकें थंय येना. सो देर इज नो पॉयंट इन सेईंग दॅट कमर्शियली यूज जाता म्हणून. एक बोरवेलाच्यातल्यान 5-6 घरां ती थंय उदक पिताली. आज तें उदक बंद जालां जाल्यार हाका सोल्युशन काडपाची जबाबदारी सरकाराची आसा. बेसिक नीड ऑफ वॉटर इज देर विच इज दे आर डिप्रायव्ड ऑफ, अँड वी विल कलेक्टिवली फायंड सोल्युशन. अगेन आय एम सेईंग I will not be making politics out of this. I am only requesting the Chief Minister and the Honorable WRD Minister to intervene in this matter and हाका एक सोल्युशन काड. फाल्यां ती वोट कोणाक मारतली कोणाक मारचे ना हो प्रश्न ना. 4 दीस ह्या गरमेच्या दिसांनी अशा परिस्थितीन ती भुरगीं बाळां आसा तांची, तांकां त्रास जावपाक जायना. तांकां एटलिस्ट पिवपाचें उदक थंय मेळपाक जाय. हाची जबाबदारी सरकारान घेवची पडटली आनी घेवपाकूच जाय. तोपर्यंत ते केना तोपर्यंत हांव तांकां आय वील टेक केअर ऑफ इट. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.